स्वागत है सर। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जयंती माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अशी चंद करून शुरू केल्या या कीर्तन सूपर असलें नंदिनी माताजी सूपर जांग कीर्तन केल्या. श्लोकाज ऑल्सो वंडरफुल. छान छान सर. कंग्रेचुलेशन्स अगेन. मिगेन तोंड मुखारी केलं एक लगेन एक क्लास लगेन म्हाका देवान म्हाका एक दिलं. सांगिना म्हणटा हें सिरीयस जावप भितर तुम जाण म्हाका सही जाता ना जाल्यार हाउ मेनी पीपल दे आर गोइंग टू बेर विथ मी. एनीवे, once again, thank you for Konkani Bhagavad Puranam. आम लेक्चर स्टार्ट करू का. आज प्रथम जान गेल गुरुवार यांसगा ओड नमस्कार संगता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमाचार्य पादाय नित्यकृपप्रदायिने गौरगतधामदाय नगरविरामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देवस्तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हेलो, एक्सक्यूज मी. ओम शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णव. श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे. मनोरथो मदीतोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव. श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं श्रृणुया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं. श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु सो गोः सहस्रफलं लभेत्. ममो सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतैः च सुवृता. वस्त्रालङ्करणै पुष्पै धूपदीपोपहारकै वहीकृतो ह्ययं तैश्च सस्त्रिय सत्पतिर्यथा. कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So आज again very happy to see you all. आजच्या सेशन आक the orbits of planets. म्हळ्यार मस्त ग्रह सौरयूथ नाजलरी मस्त ग्रह ते ग्रहाक एक राजवीथी नाजल्या प्रदक्षिण वीथी म्हूण सांगते न्ही ते आमी सायन्सांतू ऑर्बिट्स म्हूण सांगताय. ते वचचे ताका कशी ते बांदून घाले म्हणट आमी भागवत पुराणांतू ताचे रथवीथी नाजल्यार ते कशी ही ताका घुमता प्रदक्षिण करता असं म्हणून सांगून ते आमकां मनाक करूया. तळाची स्वभाव एक नटशल जन्म सांगत इत म्हळ्यार हे सूर्या चंद्राक तांकां सगळं तांकां
रबुचांगय सक्टांगय ये ऑर्बिट्स नाजलारी तांगे प्लॅनेट्स म्हणून सांगितल्यारी चांग कुरुकय बल्लाव कुरुकय नाजल्या बल्लाव इनॉस्पिशियस म्हणून सांगितल्यारी श्रेष्ठ जावन मागीर येवीन जावन शुभकरण नाल्या अशुभ जावन शुभ जावनूय कशी कशी आमगेल्या जनांक नाजल्यारी कशी एफेक्ट जाता म्हळ्याने तू ये चॅप्टरान सांगिन्या ताका सप्तांके कंट्रोल करता आमगेल्या सूर्यदेव मागीर सप्तांके ये उजवाड दिता ते सगळं आमी सांगिल्लें न्ही गेल्या क्लासांत उजवाड दिता मागीर हुंसाण दिता मागीर आमगेले ऋतू चेंज जमचे म्हणटा सीजनल चेंजेस सूर्य भगवान म्हणून सांगिल्यार आमगेले लॉर्ड नारायणाने एक्सपेन्शन मागीर ताका त्रयीमयी म्हूण लगीन दिताय म्हळ्यार तागे देहांतूय ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा हे तिन्नी ताजे फॉर्म्स मागीर सूर्यदेवाक 12 खंडन जावन आसा ते 12 मास दाखयताय मागीर 6 सीझन दाखयताय दोन मासीनी 6 सीझन जावन दाखयताय मागीर वर्णाश्रमांतुली जन सगळी ती करताय म्हळ्यार ते ताका पूजन करताय मागीर योगीस कर्मीस तांणी सगळे हठ योगा अष्टांग योगा ते मागीर अग्निहोत्र हे सगळं डिपेंड जाताय हे सगळं कोर काजल्यार तांणी सूर्याक डिपेंड जाताय मागीर हे सांगलें म्हणटा केदनाय आमगेले आदिनारायण नाजाल्यार लॉर्ड विष्णू जावन केदनाय सूर्य कनेक्टेड मागीर सूर्य खंय रबत म्हळ्यार भूर लोगाचे मध्य अंतरिक्षांत रबता मागीर साधारण टेट जावन आसा तो सगळं 12 राशी म्हणून सांगता न्ही मी ते व्हील ऑफ टाइम ते व्हील ऑफ टाइमाक लागून सगळं 12 राशींतल्यानय वता तशी 12 मास काडता तो मागीर चंद्रमा पासून सांगताय चंद्रमा पासून मासा 2 वळ जावन तर सूर्य मासा 1 वळ क्रॉस करना पडे चंद्रमू मासा 2 वळ क्रॉस करताय सूर्य 12 मास काडता जाल्यार यो ताजे डबल टाइम काडता चंद्रेमू डबल टाइम काडता मागीर सूर्याक दक्षिणायन उत्तरायण म्हूण सांगून ते सगळं आमी गेल्या क्लासान सांगिल्ल्यानंतर मागीर सूर्यान स्पीड एक साइज एक दक्षिणायन तुकून उत्तरायण येनु तिर्च वापस दक्षिणायन हेंचाक 4 स्पीड्स ते 4 स्पीडाक संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर अनुवत्सर म्हूण सांग सॉरी 5 मागीर वत्सर लगीन आसा मागीर हे सगळें आमकां एका लगे डिस्क्रिप्शन एक लगेन आमकां हातू चॅप्टर वायज श्लोका वायज आमकां मायनांक कोरयात जस्ट चॅप्टर समरी जावन सांगिल म्हणून मात्र तळी हांगा शुरू करता परीक्षित महाराजाने क्वेश्चन very valuable question परीक्षित महाराज निमगीता आमकां हे गुरु ऑलरेडी ये हाजे पासून सगळं भागवतांत सूर्याला पोसिशन सगळं सांगून जालें यू हॅव अफर्म दॅट सन ट्रॅव्हल्स अराउंड द ध्रुवलोकानिका माउंट सुमेरू आमी केदनाय ईस्ट टू वेस्ट आमकां दिक्कू येता केळकार उद्या येता आनी पंजरारी अस्तमन जाता तळी ते सांगता कशी क्लॉक वायज घुमता म्हूण सांगता ध्रुवलोकांतू आनीक माउंट सुमेरूक अशी घुमता केदनाय घुवनू आसा तळी तशेंच जाल्यार हे राशी चोयना पडे आमकां आमगेले 12 राशी चोयना पडे सन
सूर्यदेव उलटा अँटी क्लॉकवाईज वता म्हूण दिसता तें कशी जाता सूर्य केन्नाय क्लॉकवाईज तो घुमता म्हूण सगळ्याक सांगताय बट हे राशी येना पडे सोडियाक राशी येना पडे नाजाल्यार हे सोडियाक सायन्स येना पडे राशी उंचा वयल्यान वता नाजाल्यार इज टेकिंग अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट ते आमकां कशी एक्सेप्ट करूं येता कॉमन क्वेश्चन तर जेन पदासक्तांक कन्फ्युजन म्हाकाय कन्फ्युजन आसा येदायलू आमकां सुखदेव गोस्वामीन सांगिल्लें म्हणटाची हे सगळें आमकां मनाक न्हू येयल्यार आमकां एक ब्रह्मा टायम मेळ्ळो जाल्यार सरी आमकां मनाचें देवान क्रिएशन तुतलें व्हड क्रिएशन गेल्या क्लासान सगळें आमी ताजें एक एक मनाक करून येयलें तळी तेंच वयल्यार आमकां सुखदेव गोस्वामी सांगता तितूं म्हळ्यार आतां कुंभरालें पोट कुंभर म्हळ्यार हें कोपुरलो सगळं करचो ताका सांगताय पॉट मेकर पॉट मेकर तळी ताका गेल्यार तें व्हील आसा तें स्पिडान अशी घुमचें व्हील व्हड व्हील तर ते व्हीलार सोपूर मुय्यो सगळं राबून तन्नी वयर जाता आसताने तळी एक मोमेंटा अशी क्लॉक वायज वता പക്ഷെ जाल्यार हे मुय्यो नाजाल्यार तन्नी म्हूण सांगना तन्नी तांगेलोन सर्कलार घुमता तन्नीच वयना पडे सूर्य लेफ्टार वता म्हूण दिसता ते आमगेन एका फीलिंग आतां आमी स्पिडान वच्चे ट्रेनार बसून वयता जाल्यार सगळे टायम मागलान वच्चे म्हणटा आमकां फील जाता ते एक फीलिंग तन्नीच वयना पडे बाकी ग्रहच वयना पडे सूर्य अशी तुतले स्पीडान हे वतात यो खंयचे तें सोडियाक सायन नाजाल्यार हे चक्र अशी घुमतात बट आमकां दिसना हे क्लॉक वायज वतवे अँटी क्लॉक वायज वतवे म्हणून आमकां दिसता बट सगळे उज्जतंतू म्हळ्यार क्लॉक वायज तर सगळं ग्रह जाल्यार प्लॅनेट्स जाल्यार सगळे घुमताय एक म्हणटा बट एक स्पीड एकलांक एक स्पीड आसा तळ एकलांनी एक स्पीड दवरच्यो ना पडे हे सांगना पडे प्लॅनेट्स सगळं थोडे मागल्यान वतवे म्हूण दिसताने नाजाल्यार तांणी घुवन बसून हे करता आसताना तळी तशी एका कन्फ्युजन स्टेज सरी तांकांय दिसताने तशी यो सुखदेव गोस्वामी हांगा सांगता planets and sun move separately from zodiac and thus shift through different constellation different अंतु नक्षत्र अंतु ಏನ್ ಜಾವನ್ ಗೊತ್ತಾ ತಳಿ ಏನ್ ಜಾವನ ಪಡೆ ಅವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರಿ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂದಿಸದ ಆಕೆ ತಳಿ actually sun moon and other luminaries सगळे clockwise direction आरी होता on daily basis the time will they move in a counterclockwise direction and seem to be entering different zodiac signs at different time एक different time आरी different zodiac sign आंतू तुकुनु यो सूर्य अशी क्रॉस करवचे ना पडे आमकां तशी ऑपोजिट जावन दिसता एक मिनिट ये तुमकां दिक्क येता न्हय माताजी दिसता दिसता वता ओके तळी सूर्यान चक्र म्हणून सांगता येता सूर्यान चक्र संवत्सरा चक्र म्हणून सांगता येता तळी हाजे उंचा वेल्यान सूर्य वता हाजे उंचा वेल्यान
एक सिंगल व्हील तर कळले आम्ही लेखित आहे कार नाजला घोड्या भांडी सगळं वच्चे मट व्यवस्था म्हणून ऍक्च्युली दिस इज द व्हील ऑफ टाइम आणि का अजूनच्या वेळेला सूर्य प्रदक्षिण करता त्यावेळी अजेरी अज स्पीड आहे सूर्यान स्पीड आहे दोन्ही दोन्ही तर तशी अंतुला एके राशी तुला पास जमचे चंद्रेम पास जाता मागीर अंतू नक्षत्र स्टार्स ते स्टार्स तुला पास जाता हंगेन सगळ्यांनी स्पीड इज टोटली डिफरंट आमकां तशी दिसत आता स्पीडान घुमचे फॅन केन्नाय रोटेट जायना बट स्टॉप जमचे उडय ताजे ऑपोजिट सायड म्हूण दिसता तेन्ना एंटी क्लॉकवायज घुमता म्हूण दिसता फॅन स्पीडान रायट अशी टर्न जावन घुमचे ते स्टॉप जमचे उडल्यार तातूं मध्यन चोयल्यार आमकां दिकू येता ते स्लो स्लो ताजे मोशन उण उण जायना बडे ते ऑपोजिट घुमता म्हूण दिसता तशीच तुले व्हडलें ह्यूज ह्यूज व्हील तें तर ते गेले अंतू सगळं सूर्य आले हाजे पसून सांगितले ताजे लेंथ एक्सलाचे लेंथ सगळं आमी दिकिना ताजे व्हील मागीर ताजे सूर्य सायज सांगून जालें हें सगळं आमी डिस्क्रायब केलें तुतले व्हड हे मानसोत्तरा माउंटेन ताजे उंचा वेल्यान एका इमॅजिनरी व्हील तर हांगा कोण मांडून दवरले ना एसन व्हील तसन कोण मांडून दवरले ना इट्स अ इमॅजिनरी व्हील अँड ऑल दीज स्पोक्स ताजे हे हाजे हे सगळं आमगेन वाऱ्यान कंट्रोल करता आमगेन वाऱ्यान कंट्रोल करता एट द सेम टाइम इट कंट्रोल्स बाय लॉर्ड नारायण कळते लॉर्ड नारायण and pressure yes controlling yes ये व्हील कंट्रोल करता वारे तर ते एके स्पोक वे तेंशी कंट्रोल करून ताजून चेरत ये सूर्य सूर्य ताका थापून नाही दवरताय जाल्यार ते एका ये सरी रेल सरी ताजून चावल्यान ते ये व्हील म्हूण सांगिल्यार चिता छान डिस्टन्स नाजाल्यार ही राशी नाजाल्यार हे स्टार्स सगळं येता मात्र ताजे डिस्टन्स म्हणून सांगितलं मस्त योजना असतं लॅक्स म्हणून सांगूया लॅक्स ऑफ योजना असतं ते जे उंचा वेल्यान हेंची तुमकां दिकू येता ते 1 मिलियन 0.1 मिलियन योजना ते भूमंडलार तुकून सूर्य रबिला तेंचे आमकां इमॅजिन करूंक जमना ते लेंथ तुतून म्हणून तुतले हायटा वेल्यान हे वता तशीच हांगा ध्रुवलोकूय जावन कनेक्ट जावन आसा ते ध्रुवलोका लागी मेरू हाजे पोंताक मेरू लागी एक्चुअली ते हे एक्सिस ते रोप ऑफ विंड म्हणून सांगून ते वारेंच ते कंट्रोल करता आनी ताजे पोंदाचे बेस ते स्टार्ट जाता म्हळ्यार सॉल्ट हे समुद्र सॉल्ट ओशन ताजे पोंदाक तुकून ताजे प्रेशर नाजाल्यार ते विंड कंट्रोलिंग ते सगळं ते ताज्यांत घुमता ते देवाली एक माया नाजाल्यार देवाली मेटेरियल एनर्जी ते सगळं आमी मनाक कोरका म्हणून मात्र ओके ताळी ये दाखयता हे सांगितलें वर्णाश्रमांतुले वर्णाश्रमांतुले जन म्हणून सांगिल्यार आमकां कळटा न्हय ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थम मागीर सन्यासम अशी कळ्ळें ना सगळं नाजाल्यार हे स्टेजर एके सिच्युएशनार आनी सगळे योगा नाजाल्यार रेग्युलेटिव्ह एक्टिविटीज तांणी कंट्रोल्ड जावन देव हाका सूर्य नमस्कार करून नाल्यार सूर्य गायत्री म्हणून हे सगळं तांणी हाका फॉलो करताय म्हूण सांगता हेजेर भागवतारी मागीर सूर्याले अर्ली सांगिल्लें 12 मास मागीर
Surya tantu saggatantulen past jata. And he is the soul of whole world. Surya sakta chei soul man sanguya. एक दिवस आमका सूर्य ना जलारी आमका उतुल मात्र अंधकार असतलो आमका कांय दिक्कुयम ना नाले आमका सगटांके सगळ सस्य जीवजाला सगटांके सूर्यप्रकाश नतिलेने अन्न उद्दाक कांय करू जमना तळदुतलेंची आमी डिपेंड जावन से सूर्याक तळी चंद्रेमु चंद्रेमु मसादोनी वाला मसादोनी वाला ये राशि तुलन सग्ग नालरी सग्ग स्टार तुलन 27 स्टार्स तंतुलन सग्ग पास जम चोलरी सूर्य संतत स्लो मोशन द सूर्याने he is passing only 2.25 2.25 तळी आमका चैलारी कळताना मैं अश्वती भरणी आणि कार्तिका कालपादम म्हणून सांगते तळी एक 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 खंड जावन एक एक यें जावन सूर्याची पास जमचे टाइम होता ते तळी संत संत वता मागीर यें सांगला म्हणटे लुनार लुनार टायमिंग म्हणून सांगल्यार डे अजे ते चंद्रमाने वॅक्सिंग टाइम नाजाल्यार अज्जर तुकून अमावासी जावन स्टार्ट करचे पौर्णमी भितर देवता साल दिसूय मागीर अमावासी पौर्णमी जावन दुसरे अमावास्येच्या दीस भितर पित्राल दिसूय म्हणून सांगत आहे तशी ते बगे सगळं आमगेले येंची आमगेले चंद्रेमू नाले सूर्याले सगळं तंतू भागस मासा दोन दोन माशिने एक सीझन लगेना करता मागीर दोन्ही दक्षिणायन उत्तरायण म्हणून सांगून ते आशिल्लें ते सांगिल्लें एक आयन म्हणून सांगिल्यार द टाइम टेकन टाइम टू मूव ओवर हाफ द सोडियम बेल्ट हे समर्द समर्द सूर्यान पास करचे टाइम आता आयन दक्षिणायन म्हणून सांगतेनी उत्तरायण म्हणून सांगतेनी तेंजावनु यें सांगिल्लें ताजे नाव सांगून जालें ताजे टाइम एक ताजे स्पीड संवत्सरा परिवत्सरा इडावत्सरा अनुवत्सरा एंड वत्सरा ते स्लो स्पीड आसा क्विक स्पीड आसा मीडियम स्पीड आसा मागीर यें सांगिल्लें म्हणटा मिड डे अंतुची आमकां दिकू येता सन हांग दिकिल्लें सनसेट सॉरी सनराइज मागीर मिड डे सनसेट मिडनाइट तळयें चारी आमकां दिकू येता न्ही तशी सूर्य एक स्टेशन तुकून नेक्स्ट स्टेशन पंचाक आता देवधानी तुकून संयमानी यमाचे यमाने स्थल तेक्कारी थंग तुकून सावतांपा काजले 6 मणिकूर करता तशीच एक एक क्वार्टर्स तुकून एक एक क्वार्टर्स उंचा वेल्यानी 5 जमचाक 6 मणिकूर काडता तशी 24 hours काडता न्ही ओके हें पिक्चर तुमकां उडगास आसा की इत्यादा केल्यान म्हणून उडगास आसा जस्ट रिफ्रेश करता मात्र कोणाकय सांगू काला सांगूयात यें पिक्चर आता स्क्रीनार असो पिक्चर ते इत्या डिपिक्ट करता म्हणून कळतवे हेची सुमेरु मेरु पर्वत ये वही ये पिक्चर इत्या आयडेंटिफाई करता ये इत्या ताजे सर्कल कशें आसा म्हणून तळी कशी ये सूर्य कशी घुमता म्हण हे पिवोट
त्यामुळे अंग ध्रुवलोक उंचार ध्रुवलोक खल्लाक मेरू आणि का अळतांतू wheel of sun god തളി തക്ക മന്തുന്റെ ഉറച്ച് പണ്ടേച്ച് തേല ശരിക്കും അത് ഭാഗവതാന്തു തശീ സംഗീന്യ തൈലയന്ത്രം म्हणू संगीन्य तैलयंत्रम तळी तैलयंत्रम कशी हे करताई तशीच तुतलेच एक्झाम्पल तुले मिलियन्स बॅक एक्झाम्पल संगीन्य तैलयंत्रम तुतलेच येंत आमका तुतून चांग करून तानी आमका सांगून म्हणांग करू का शुक महर्षीन व्यासान बरयन्या. This is the moon's position. Moon's position. आता भितर सण्णापासून जाल्ले हे moon's position 0.1 million योजना above the rays of sunshine. Sunshine मेळचे ते अज्जे पशी 1 million 1 lakh योजना 0.1 million म्हणून सांगितल्या 1 lakh योजना above the sunshine and it covers sun's year in 2 fortnights. ये आमगेल राशी तुकुन एक राशी तुकुन 12 मास पडतलो सूर्य चंद्रमु दोन आयशेन फिनिश करतलो तशी मागीर वॅक्सिंग मून वॅक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून यांदी कोयता पिक्चर तुमका कशी अमावास जाता कशी पौर्णमी जाता म्हणून हाजेर दाखयन्या ते वॅक्सिंग म्हणून सांगना आपडे डे ऑफ देवतास देवतासांक सगळ्या देवमारांकय तांकां आसिल्लो दीस तो वॅक्सिंग म्हणून सांगत आहे. वेनिंग म्हणून सांगिल्यार डे ऑफ पित्रास स्टार्ट करता ते वॅक्सिंग ओडोल सांगिला म्हणटा पौर्णमीचे राती फुल ये जावन नेक्स्ट पॉइंट फुल पौर्णमी जावन लग्गी मणिपूर नाजाल्यार लग्गी या वस्तुकून पित्राल टाइम राती मिड नाईट तुकून पित्राल टाइम तशीच अमावास्ये नापडे राती फुल फुल न्यू मून येता न्यू मून तुकून नेक्स्ट आवर तुकून हांगा देवतासान मागीर सगळ्यांके अमृत दिनचे मटाची सगळं जीवजालांकय सगळं झाड हक्का तक्क सगळ्यांके नेक्टेरियन एफेक्ट मेळता चंद्रमान तुकून तेन्ना तिलें आमगेले क्लासान सांगिल्लें तांणी तांकां अन्नज नाजाल्यार तांगेन फूड प्रिपेर करता जाल्यार तांकां हें जावंका चंद्रमा सांगताय मनोमया अन्नमया अमृतमया सर्वमया मनोमया म्हणून सांगिल्यार सगळ्या अकाय लिव्हिंग बियांकय नाजाल्यार सगळे जंतू जीव जालांकय सगळ्यांकय मनान तूं कंट्रोल करचो जातक नाजाल्यार कुंडलिनी सगळं चोयना फुडें ताका चंद्रमा दोष असो खंय तेगेल मौढ्य असो खंय ते सगळं सांगताय तळी तागेल सगळे एफेक्ट सगळ्या नक्षत्राक आसताने थोडे नक्षत्रा सगळं चड आसताने थोडे हे सगळं आसताने तळी ते थोडी आळा मूड ऑफ जावन भोंवता आसताने डिप्रेस्ड स्टेजार तळी तांकां सगळं ताजे एफेक्ट असो पुरो यूजुअली जनाला माइंड कंट्रोल करूंक चंद्रमा जाता ते दुखून प्रिडॉमिनेटिंग डेटी एस्पेशली प्रिडॉमिनेटिंग डेटी ऑफ एवरी वन्स माइंड सगळ्याक मन तळी आमगेला इथे एका कर्म फल नाजाल्यार बालाव कर्माक आमगे आमकां तें डिप्रेशन आसताना नाजाल्यार हें सांगलां म्हणटाची आमकां संतोष मेळ्ळा आसतलो ते सगळं आमी चंद्रमाक नवग्रह सगळं वचून पांय पडटाय ताच्याक विचारता आमी कृष्णा पांय पडल्यार सगळें हॅपी जाता मागीर अन्नमया who gives potency to all herbs and plant already सांगीन the source of all living अमृतमया म्हळ्यार is the source of
life for all living entities. मेरी सर्वांकै देवतासांक पित्रांक जनांक मनशांक एनिमल्सांक बर्ड्स रेप्टाइल्स सगळ्यांकै संतोष नाजल्यारी सगळ्यांकै संतोष दिता देखून सर्वमया म्हणून सांगते नी त्यावेळी मनोमया अन्नमया अमृतमया सर्वमया तागेले क्वालिटीज तागेले फुल पोटेन्शियालिटीज नाजाल्यार तागेले फुल पावर तो इन्फ्लुएन्स करता म्हणून सांगत आहे मागीर येता डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स येता स्टार्स आमकां कळटा उतून स्टार्स म्हणून 27 स्टार्स आसा प्लस 1 अभिजित म्हणून सांगून आसा अभिजित तांतूच अभिजित मुहूर्तम ताळी अभिजित नतिल्याने सूर्याकच इंडिकेट करता अभिजित म्हळ्यार केदनाय सांगताय अभिजित लग्न असं म्हणून सांगताय ताळी सूर्य केदानकी उंचारी स्ट्रेट उंचारे ना पडे अभिजित मुहूर्तम म्हणून सांगताय ताळी हे नक्षत्र कुटांतूच तो एक ऑस्पिशियस नाजाल्यार एक शुभकर हें करचें देखून ताकाय हेची अंतू ಒಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ತಕಾಯ್ ತಾಳಿ inspired by Lord this 28 constellation headed by Abhijit Abhijit बाग सगळ्यांकी लीड करता मागिरी थांगा मागिरी नेक्स्ट ओके ಈ स्टार्स सगळं देवालेच कंट्रोल आहे देवाले कंट्रोल आरी खतें आसा हे विलाचेरी आसा त्या विलाचेरी आसा तुमकां दिकू येतना हाजेर सगळ्यांची शिबरेन हें केलें आसा हाजेरी सगळा 28 स्टार्स बरयन आसा तुमकां वाचू जाता आसतना एक इंग्लिश मंथ जुलै 17 to August 17 मागिरी हांगा ऑगस्ट 18 to September 17 सेकंड रो अशी हें करताय भरचे आमगेले स्टार्स हें सगळं मागा मागा म्हळ्यार मगम म्हणून सांगता न्ही मगम उत्तराडम मागिरी उत्तर फाल्गुनी अत्तम चित्रा चौथी विशाख अनिरा म्हळ्यार अनुराधा ज्येष्ठ मूल पुराड उत्तराड श्रावण तिरुवोण मागिरी धनिष्ठा अविट्ट म्हणून सांगता न्ही चदय पुरुटादी सॉरी sorry start अजय पूरा ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് व्हीलाचे आउटर मोस्ट स्टार्स बरयल्या तेंच्या तेरी भितरचे आमगेले राशी म्हळ्यार सोडियाक सायन्स ओके तेंच्या आमगेले ऋतू तशी दिल्ल्यान आसा ताळी हें सांगिल्लें म्हणटा आमगेले 2-2 मासाचे चेंज आसा तशी ताळी ये सगळं कंट्रोल करता हेची व्हीलारी पासून तर सन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग next comes okay अजेरी तुमकां सगळं दिकू येवया आता
आता आम्ही स्टार्स बी ते जालें आसा हांगा 28 स्टार्स म्हूण दिलें आसा. 28 स्टार जालें. हें तर सगळेंच ब्रह्मांड. ब्रह्मांडा कवरिंग. ते ब्रह्मांडा कवरिंग 7 लेयर्स. ते 7 लेयर भायर महत्त्व मागीर फॉल्स इगो मागीर ईथर फायर मागीर एयर मॅटर अर्थ तळी हे सगळेंची इतलेंच कवरिंग आसा. ते नंतर 3 लेयर्स म्हूण सांगताय 3 गुण ते लगेन हांगा आसा. ताजे भितर बाकी सगळं आमगेन प्लॅनेटरी सिस्टम देवान क्रिएट केल्या. तळी हे दोन्ही पिल्लर्स तरी दवरनम लोक माउंटेन ते सगळं आमी वाचून जालें. लोक माउंटेनाचे भायर सनरायज ना. ओके हांगा अंधतमस म्हूण सांगून ताचे भायर ब्लॅक अंधतमस. तळी सूर्य हांगा तसा हे अंतरिक्ष हांगा भूर आनीक हांगा भुवर दोन्ही लेयर ते दोन्ही लेयर मध्य हांगा हे आसा सूर्य रबिला. मागीर बाकी प्लॅनेट्स सगळीं हांगा आसा. ते एकडे हे सूर्या लगीं जावन खाल्लाक राहू आसा. राहू कोणा दिकूयम ना. राहू एक हे सांगिल्लें म्हणटा डार्क प्लॅनेट जावन आसा. एळतांदू केतू आसा. हे मूनाचे हे चंद्रमा हाचेरीच जावन राहू केतू दोन्ही सायडाक दोगेन जाण आसाय. ते जावन हे उंचारी 28 नक्षत्रास 28 नक्षत्रास. ते जावन येता व्हीनस. व्हीनस म्हळ्यार कळटा शुक्र. आमी सांगप शुक्राचेर हाजेरी शुक्र दशा नाजाल्यार चांग दशा म्हूण सांगता न्ही. ते शुक्राक केदनाय आमी पांय पडका सगळें म्हूण सांगता. इत्या म्हळ्यार गांवांत पावस पडका सगळें जाल्यार शुक्राचार्याले नाजाल्यार शुक्राने आमकां एफेक्ट जावका. तळी तो हांगा 2 मिलियन हे सगळें सांगिल्यार हेचे हांगा बरयन आसा 0.2 मिलियन. शुक्र रबिला हे नक्षत्राचे कॉन्स्टिलेशन ताजे उंचार जावन शुक्र आसा. शुक्रा पेशी उंचारी बुध आसा. तो सन ऑफ मून. ओके ताजे उंचारी मार्स अंगारका म्हूण सांगता न्ही मार्स नाल्यार चोव्वा म्हूण सांगता न्ही. मागीर बृहस्पती जुपिटर तेवे सगटाची हायट हेंची 2 लाख योजना सगटाचे एके येमीन जावन डिस्टन्स 2 लाख योजना. ते जावन उंचारी शनी उंचारी सप्तर्षी उंचारी ध्रुवलोक. मागीर ताजे उंचारी हायर प्लॅनेट्स आसाय. ओके तर हे उतलेंची ही सगटे हे ध्रुवलोकाक मंदून दवरून अशी घुमताय सगटे. हे पोल हे सांगिला म्हणटा फ्लॅग पोस्ट म्हूण सांगिला म्हणटा अशी ध्रुव नक्षत्राक धोरून ते एक ते सांगिल्ले विंड रोप सरी म्हूण सांगिल्ले. तळी तेच दवरून सगटे क्लॉकवाईज घुमताय. ओके एक केल्याची ताजे हे सांगत हांव. आद्यम व्हीनस सांगिल्ले. व्हीनसाक तो सूर्याचे कुटां आसतलो. थोडे मागल्यान आसतलो थोड्याचे मुखार आसतलो. तळी ती करता तो सट्टांक मागल्यान आसा जाल्यार आमी सांगता न्ही मावढ्य म्हूण सांगता न्ही. तळी आमकां सण्ण ताजे एफेक्ट दिकू येता न्ही ते जिवितांत सगळे एफेक्ट दिकू येता न्ही. तळी भला
ಏನ್ ಜಾವ್ಯಾತ್ ತೊಗಡೋಲೆ ಒಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಎತ್ತನೆ ತಳಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯಾಗ ತಳಿ ಏನ್ ಇತಿ करता यो अगेन फेवरेबल नाल्या आमकां सपोर्ट जावन आसा जाल्यार गांवांत आमकां म्हूण सांगिल्यार आमकां तुमकां म्हूण न्ही जनपदाक सपोर्ट करूंक तो ऑब्स्टकल इथे आसा जाल्यार पावस पडूक लोकांक पावस पडूक इथे ऑब्स्टकल्स आसा जाल्यार तो हें करता दूर काडता तें जावनच बुद्ध बुद्ध तोय यशीची बरें सांगा 0.2 मिलियन योजना उंचारता तो ताजे पसून वीनस शुक्राच्या उंचारी तो आसा तोय यशीची तोय चांग कायरीन सगळं करतलो सगळं चांग कायरीन सगळं तो करतलो शुभकर जावन आशिल्ल्यान कायरीन सगळं तो करतलो अशें हें सांगलां म्हणटा थोगडोले रे हें सांगलां म्हणटा ताका आमकां भयानक जावन ड्रॉट नाजाल्यार सायक्लोन मागीर अशी पावस पडतील म्हणटाची क्लाउड्स सगळं आसताले व्हडलो व्हडलो वारें व्हडलो व्हडलो जोड सगळं आसतालें हें सगळं आमी ताका जाय जाल्यार म्हणटाची हें केल्यार आमकां पावस गांवांत चांग प्रयोजन जावचें म्हणटा तो हेल्प करतलो मागीर आसा चोव्वा म्हळ्यार मार्स इति म्हूण सांगल्यार सट्टें ताका चोव्वा दोश नाजाल्यार म्हूण सांगता न्ही तळी ते सण इनऑस्पिशियस तो सट्टांक काय हेल्प करना तळी सगळे चोव्वा म्हूण सांगिल्यार ताका अशुभ जावन आशिल्ल्यान हेका ग्रह मंगळ म्हणून सांगता न्हय चोव्वा म्हळ्यार मंगळ तळी तो अशी एक म्हणटाचे अंक ना जाल्यार तो थोडले मागल्यांचे अंक तो एक म्हणटा घू ना जाल्यार थोडले सगळं तो मागल्यान वता तळ रिट्रोग्रेड म्हूण सांगता न्ही तो तशी मागल्यान वचा तळी थोडले हें सांगलां म्हणटा सट्टांकय एका बुद्धिमूट जामचे म्हणटाची करतलो तो एवरी 3-4 नायट्स तागेन ट्रॅव्हलिंग म्हळ्यार 45 days करतलो एका सोडियाक सायनांत सॉरी 12 सोडियाक सायन तळी तागेने पासिंग म्हळ्यार सांगिल्यार स्लोत तेंच्यानू येता जुपिटर बृहस्पती येता तेंच्यानू तोय हें सांगलां म्हणटा हे मंगळा पशी उंचार आसा 0.2 मिलियन योजना बृहस्पती moves each sign in Parivalsara again slow motion Parivalsara म्हूण सांगता न्ही ഏറ്റവും चड टायम करता बृहस्पतीत तळी तेंता परिवल्सरा म्हूण सांगता इफ नॉट ट्रॅव्हलिंग रिट्रोग्रेड तळी तो वेव तशीच तो हें करना जाल्यार तो थोडो घुवन रपतलो नाजाल्यार तो थंगा मागल्यान रपतलो तागेन स्पीड म्हूण सांगिल्यार स्लो जाता न्ही हें सगळं हें चारी स्पीड हांकां सगळें एफेक्ट जमचेंत जनरली व्हेरी फेवरेबल टू ब्राह्मणास सगळं आमकां सगळं शुभ जावन नाजाल्यार शुभ आमकां हें सांगप आसा बृहस्पती नाजाल्यार विष्णू देवळांत पायस कोरका सांगता न्ही यो एस्ट्रोलॉजर्स बृहस्पती प्रीती कोरका जाता तो सगळं ब्राह्मणांक हेल्प करच्यो मागीर शनी आमकां सट्टांक कळटा न्हय शनी दोश म्हूण सांगचें तो 1.5 वर्ष एके आमकां तुकून घुवंक जाल्यार तो व्हेरी स्लो शनी व्हेरी स्लो तळी तो काडता 30 months 1.5 वर्ष काडता तो which travels slowly through one zodiac sign in 30 months एके सायन एके राशी ताणें क्रॉस करता जाल्यार 30 months तो ഏറ്റവും സ്ലോ തോത്ത് ബാക്കി ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ചന്ദ്രമു ഏറ്റവും സ്ലോ ശനി തെക്കതാമി ഓർത്ത് കോർക്കാം
In this way, it travels through all 12 signs in 30 अनुवालसरास. Again, the speed आता अनुवालसरा म्हणून सांगते नी 30 अनुवालसरा काढते नी तशी कॅल्क्युलेट करूया आता आमका उत्तुल्या वर्ष 25 years काढते नी तशी सगळं एक चक्र कंप्लीट कोर काजला तुझे टायमिंग काढताना आणि तशेनी सट्टांगे ट्रबल दिनचे होता तशी मागीर ताजून चार आसा सप्तर्षी ताजून चार 1.1 million योजना एकलेन दूर सप्तर्षीच त्या सप्तर्षीका हे सांगलं म्हणत सट्टांग जावं म्हणून लागून प्रार्थना करचुता सप्तर्षीच ते सप्तर्षी मरीची वशिष्ठा त्यांनी सगळे फुलया पौष्य फुल नाव उडदासेना एनिवे ते 7 महर्षी सगळे भृगु सगळे तंतु त्यांनी सगळे कोणाके कळतं की सप्तर्षीचं नाव कोणाके सांगू काल ओके तळी तशी ताजेवन चारी मागिरी आणि सगळे ध्रुवाक नाजले ध्रुवाचे आका वशिष्ठा मरीची पुलस्तया पुलहा अत्रि अंगिरस एंड कृतु भृगुने सॉरी कृतु त्यांना 7 सप्तर्षी आम्ही केदनाय सांगप सप्तर्षी दोन्ही नाव मात्र म्हाका केदनाय वशिष्ठा मरीची पुलस्त्या पुलहा अत्रि अंगिरस एंड कृतु तळी ते सगळं जनपदांक नाल्या सक्टाले एक छान जावो म्हणून लेखुचे लोकांतून सर्व जनांकय छान जावो जना मात्र नाही सक्टांगय उतुल की 84 lakh species animals नाचला जन सक्टांगय छान जावो म्हणून हे सप्तर्षी सांग बेसून पाय पडताई त्यांनी सक्टे लॉर्ड विष्णू हग्गटे लॉर्ड विष्णू के तशीच म्हळ्यार ध्रुव लोकांत बेसाला साक्षात लॉर्ड विष्णू ध्रुवान वैकुंठ प्लॅनेट म्हणून तर सांगत आहे ध्रुव लोकांक बेसाल साक्षात ही इज द कंट्रोलर तो तशी कंट्रोल करून बाकी सगळं ही आमगे ग्रह सगळं नाजाल्यार कॉन्स्टलेशन नक्षत्र नाजाल्यार सಣ್ಣ मून सगळ्यांक तो कंट्रोल करता ते पिक्चर आहे ओके आणि आता शिशुमारा इतके शिशुमारा प्लॅनेट्स नाल्या प्लॅनेटरी सिस्टम हे पिक्चर दिखिला तुमका इथे दिखता शिशुमारा तळी शिशुमारा म्हणून सांगिला कोण की म्हणून सांगिला री actually it's a cluster of stars okay tali eka ye dolphin tunga dikkwata madde devu biteresa meditate korchaga position ari tal devale angachechi nalari virat rupa mun sanguya te virat rupa antukunta ye constellation tanazule devale chega स्वरूप म्हणून सांगूया so some describe this zodiac belt the great mission consists of stars and planets to have the form of dolphin एका डॉल्फिन अंग रबिला म्हणटस दिक्वेतस तुमका देव अशी बेसाला तळी अंग रबिला ते विराट रूप ते देवाने तळी तज्जु ते पक्काची तेची एक फॉर्म जाणू एक डॉल्फिन अशी पारी डॉल्फिन म्हणून सांगले हे
जनपद अमन अंजमच्या कशी डॉल्फिन केल्या बाकी शरिकीम सांगल्यार हेका ट्विस्टेड डॉल्फिन म्हणून सांगूया. तावळी used for worshipping Vasudeva in meditation. ध्यान आमका वासुदेवाक पाय पोडका नाल्या प्रार्थना कोरका जलारी ये बेस्ट शिशुमारा प्लॅनेट्स ये श्लोकांत आगे नव श्लोक तसै तंतु 8 श्लोकानिक 8th and 9th श्लोका इज द प्रेयर्स. बाकी सगळ्यांची हे प्लॅनेटरी सिस्टम पासून सांगत आहे. तंतु हे दोन्ही श्लोक जलारी हे मनशांक उतूल मात्र प्रयोजन येतलो नाजाल्यार उतूल मात्र हेल्प करतले म्हणून हे श्लोक दोन्ही सांगत आहे. ते आमकां वाचूं मागीर. दिस इज द एक्चुअली that Shishumara planetary system lari kashita rabbinya ye dhruva ye karta paim padta tali thanga dukuno amichomche nazalari dhruva lokantukuno kashi ye dikwe tamala anta jeri you can see anga ek dolphin ache chonchi sari astanta kat nank temu karichi palamata antu bitere fulla कॉन्स्टलेशन नाजल्यारी बाकी सगळं अंतूच उतून की स्टार्स नाजल्यार मिल्की गॅलेक्सी म्हणून सांगते नी ते सांगू येता का मिल्की गॅलेक्सी म्हणून लगीन सांगू येता का. तावळी हांगा नेमगीता सप्तर्षी सगळं सांगून जालें मागीर पोल स्टार कशी घुमता म्हणून सगळं सांगिल्लें. मागीर हाऊ डू प्लॅनेट्स अँड स्टार्स रोटेट अराउंड द पोल स्टार तें सांगून जालें. तें पाड्यान पिक्चर दाखयलें न्हू तुमकां पाड्यो अशी घुमता ना तशीच फुडें हें तें तैलयंत्र म्हणून सांगूचें म्हणटा तैलयंत्र नाजाल्यार ओरो भात कांडुचे अशीच तशी ता घुमता म्हणून अजेरीच भागवत आयर बरयल्या. ताळी हे कंट्रोल हाऊ डू दीस प्लॅनेट्स रिमेन इन द हे सगळ्यांची कशी प्लॅनेट्स रबिन्या ते देवाल एक शक्ती ती देवाल शक्ती म्हणून सांगलं वारे ब्रीस बाय इट इज कंट्रोल्ड बाय विंड अँड पुश्ड बाय कर्मा. आमगेले कर्मान पुश करून मागीर वाऱ्यान कंट्रोल करून इन द हे कोणाले नारायणाले एक दया नाजाल्यार नारायण हाजे उंचार बसून ध्रुव लोका उंचार बसून कंट्रोल करता सपोर्टेड बाय ऑल दीस मॅटर्स. आमी हे दिकीने भूगोळा दिकीने ताजे कवरिंग दिकीने ते सगळं जावन येना पडे ताका ताजेन ओन प्रेशर आसा नंतर तू कोण हे स्पाइक जावो नाजाल्यार कोण दोरयेन जावो ते कांय मानदिल ना. हे सगळं मूव जाता अकॉर्डिंग टू दॅट विंड कंट्रोल नाजाल्यार वायू सगळं वायू देवाले नाजाल्यार पवनाले नाजाल्यार हे सगळ्याले जावन कंट्रोल कोणा हातांत नारायणा हातांत आसा. तावली बाकी तांगेले पास्ट कर्म हे सगळं जाल्यार हे till the end of this kalpa. ये कल्प सरल्यार हे सगळं उदकावत हे कल्प सुबितेरी हांकां सगळं शीच कंट्रोल शीच हे मूव जाता सांगिल्लें. मागीर आतां शिशुमाराचे हे देहारी कोण उतलेंच स्टार्स कशी तेका ये पोसिशनारी ते यो देव अंतु मध्यंच्यान वता हे डॉल्फिनाचे शेपारी विराट रूप म्हणून सांगता ते विराट रूप हाजे मध्यंच्यान देव न्हू वता. आनी ते विराट रूपाचे कशी पार्ट म्हणटा लागीचे हे शिशुमारा म्हळ्यार विराट रूपाचे पार्ट.
ये अंगदी कोतवे बाल ये होय बल्ला माताजी. आकडे हा ये बल्ला आकडे ध्रुव लोक तर ते ध्रुव लोकार तुकून त्या कंप्लीट हे सगळ्यांची हे आयला देव देमता विराट रूप जाणू देवन येता हंगा ध्रुव लोकार तुकून ध्रुव लोकाचे एंडारी ये शिशु महाराज ये नाजले ये डॉल्फिना बल्ला एंडारत ध्रुव लोक रबिला मैरी ध्रुव लोका बॉडी ये बल्लाची बॉडी म्हणून सांगत आहे ते बल्ला बॉडी चेरी प्रजापती अग्नी इंद्र धर्म सगळे वसिजत आहे मागीर थंगा खाल्लाक दाता विताता हे दिती कश्यप दिती चड्डू होता दाता एंड विदाता तेंच्या आवनु तागेले लॉइन्स म्हणून सांगत लॉइन्स म्हळ्यार कुर्टू कुर्टा हल्ला तवळी ते 7 आता सांगितलेलं सप्तर्षीज ते एक पोसिशन हे विराट रूपाचेरी कशी ही फुल आमगे प्लॅनेटरी सिस्टम कशी रबिन्या म्हणून देव दाखयता आमकां हाजेर सॅटर्न कुर्टा लागी सॅटर्न मागीर पोटा लागी ज्युपिटर मार्स मेर्कुरी व्हीनस हे सगळं मागीर हेळता तू ते बॅलन्स कोरका नव्हे ती बॉडी बॅलन्स कोरका ते बॉडी बॅलन्स करूक हांगा 14 नक्षत्र पुष्य टू उत्तराषाढ ते हेळता तू लेफ्ट आरी तशी राईट आरी अभिजित टू पुनर्वसू तशी तर बॉडी पडल्या म्हणून सांगत आहे मागीर ताजे बॉडी पक्का पोंदाक चंद्रेमसू ताजे पोंदा सूर्य आस मागीर ताजे पोंदा अश्विनी कुमार आस मागीर राहू आस मागीर ഏറ്റവും खालाक यमराज आस यो अशी पडला जय नारायण ते बरयन्या नारायण लॉर्ड नारायण रब्बीला हाचेर बरयन्या या डिस्क्रिप्शन हांव एक बुकार तुकून काडलां एंड ऑफ टेल प्लॅनेट ऑफ ध्रुवा बॉडी ऑफ टेल हे वचिल्ल्याची प्रजापती अग्नि इंद्र धर्म बेस ऑफ टेल planets of Data and Vidata, hips, Saptarshi, right side of the coiled body, constellation, Abhijit to Punarvasu, left side of coiled body, 14 stars from Pushya to Uttarashada, back side of a group of stars known as Ajavidhi. ये मात्र नहीं नवे lakhs and lakhs stars अस देहारी त्यांचं ग्रुप ऑफ स्टार्स म्हणून सांगत आहे आम्ही हे 27 स्टार मात्र नाही बाकी सगळं उतुलकी स्टार्स हे देहारस देवाल देहारस abdomen मारी गंगा that flows in the sky दिखला तर गंगा आम्ही ते अजर तुकून ब्रह्मलोकान तुकून देवनु आम्ही 2 क्लास मुर्तन दिक्किने आम्ही ध्रुव लोकान देवता ध्रुव लोकान तुकून मागीर ब्रह्मपुरी तू कार्णोदकशाही कार्ना ओशन तेंजावनु ध्रुव लोकान येता तेंजावनु सप्तर्षी दिक्कू येता तेंजावनु ब्रह्मपुरी मेरु उंचेर येता तशी थंग दिक्कू येता थंगा Ganga that flows in the sky. Magir 28 constellation aposunta anga barenya kutkatai kashkashi asa mun sangunu. Right and left loins Punarvasu and Pushya stars. Right and left feet Ardra and Aslesha stars. Right and left nostrils Abhijit and Uttarashada stars. Right and left eyes Shravana and Purvashada stars. या सगळ्या राशी तुल्यानं देवनुशी
inclining position nazala declining position te devana ishi dem chintayan dikweta tali techi teka ishi slanting position ari yen chakra nazalari te chakrantulana ishi dev na pade kashkashi dev rabbi lamun nazala devala kanche portion ari ye dolphin ache kanche portion ari Nashatra Baranya Rabbinya Muntaketa. Right and left eyes, Shravana and Urvashadas. Magi right and left ears, Dhanishta, Anira Nimulam, Mary ribs, similar chest ari, 8 stars from Maga and Anuradha. Magiri ribs on right side. Hanga 8 star from Margashisha to Purvabhadra. Right and left shoulders, Shatabisha, Chadayam and Jeshta stars. Magiri, upper chin, Agasti, lower chin, Yamaraja, mouth, Mars, genitals, Saturn, back of neck, Jupiter, chest, sun, core of its heart, Narayana. Magiri, mind, moon. 10,000 sangilana, amka Chandrama Udyam Nazla Riansla Ala Sanda unhappiest thing Nazla depressed thing Tedukun. Magiri, Nevala, Venus, breast, Ashwini Kumaras, Yadevale, Trenchi, Magiri, Rahu, comets, numerous stars. Devale, 4 Sandukun. Sharira, 4 Sandukunu. Numerous stars. They how to forces. They will forces to train to numerous stars. This is the how the Surya control karta. Surya check. Yente aj chakra tate. Nartidi kilana zodiac chakra. Zodiac chakra unchavilana kishi stars yo sun mu jatamu daketa Mario Muna taka veganaka chakras tali tani ishi gumtai kishi gumtai 3D model. This is already done. This also we have done. Waxing of face, day for devatas, night for pitras. Waning phase, night for devatas and day for pitras. Full moon day, midday for devatas and midnight for pitras. And new moon day, midnight for devatas and midday for pitras. Early. We have so many things. Amka yen sangila mata masta kota mananko rusa. But yen sangila mata 45 minutes bite amki tel kur sangu yata mun matram am chaita. Tenta Dev antu Shishumara Rupana antu Garbo Hiranya Garbam Nagari Hiranya Anda. This is the yellow Hiranya Anda. Digla. The Aj antu Demta. Anika, he is controlling everything. Mary Tajunchari Che Tungadikwetana Maharloka Janaloka Tapaloka Satyaloka Ajuncharta Brahmadev Besala. Yeah, already Mananja Lamon Disada. Okay. Yentata Sangila Check. Anga tail and Dari Pushya and Punarvasu and Kallaka Sravana and Purvashada Uttarashada Yendo Nias Magiri Tagala body into Kanchkanchas Samun. Yeah,
राशीन तुल्यान देव देमता आणि का नक्षत्राक उतून मात्र एफेक्ट असा म्हण दाखोवच्याक स्टार्स तांतू अस राशीन तुल्यान देव क्रॉस करता. This is a small 3D model. ये दोन्ही श्लोक आम्ही केनाई मन अंकोर काजल्यांत ऑलरेडी माताजी महाराणी हंगा मोन जालें. नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नाय निमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहीति म्हूण सांगलारी ओ लॉर्ड who have assumed the form of time, resting place of all the moving in different orbits. O master of all demigods, O supreme person, I offer my respectful obeisance unto you, meditate upon you. दुसऱ्या श्लोकू ग्रहर्क्षतारामयमादिदैविकं पापावहं मन्त्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम्. The body of Supreme Lord Vishnu, which forms the Shishumara Chakra, is the resting place of all demigods and all the stars and planets. One who chants this mantra to worship that Supreme Person 3 times a day, morning, noon, evening, will surely be free from all sinful reactions. आम्ही दिसा 3 वेळा हे श्लोक दोन्ही म्हणताय जाल्यार आम्ही सगळं पापांतू तुकुनो ना सगळं प्रांतू तुकुनो आम्ही मुक्ती मेळता. If one simply offers his obeisances to this form or remembers this form 3 times a day, like this हे अजेरी भागवतार बरयलें ता वाचिता म्हळ्यार निमगू याद आम्ही साक्षात द्विभुज रूपार्थ आम्ही देवा पांय पडताय न्हय. बट भागवतारी अशी सगळं बरयलें आसता आमकां सांगून नाजाल्यार आमकां पांय पडून तिने वचून ना. If one simply offers his obeisances to this form or remembers this form 3 times a day, all his reason म्हणता दिल्या reasons sinful activities will be destroyed. Only reason sinful म्हळ्यार काण सांगिने आसा ताळी बाकी सगळं पळय आसता जाल्यार आम्ही साक्षात हरे कृष्ण महामंत्र चांट करता. हे तर सगळं हे सांगू ना आता आमकां सांगिल्लें म्हणटा ज्योतिष नाजाल्यार एस्ट्रोलॉजी तें जर चोयता जाल्यार तांणी लास्ट 1 year नाजाल्यार नेक्स्ट 1 year ती जतन म्हणून मात्र ते सांगताय. तशी आमकां इतें बाल्ला एफेक्ट आसता जाल्यार you can pray on this, meditate or you can meditate on this रूप. या विराट रूपार तुमकां ध्यान कोऱ्या मेडिटेट कोऱ्यात शिशुमाराक आनी तुमगेने इतें बाल्ला वसीन जाल्यार सर्व जे ग्रह नवग्रह नाल्यार सगळी स्टार्स आसाय सगळं सगळं कोरून एक विराट रूपाक तुमकां पांय पडयात. अजान आयचे टाइम जाला मिगेने. हरे कृष्णा. तुमकां इतें निमगू काल्या सांगूया आता म्हाका कळचें म्हणटा हांव डाउट क्लियर करिना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद. हरे सनलिना माताजी की जय हो. हरे कृष्णा. जय सूर्यालय चंद्रालय ग्रहाविषय शिशुमार चक्राविषयी परत तुम्ही सांगितलं सर. मस्त भारी लायक जाले. आता हांव समरी सांगचे पशी फुडे तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. दंडवत प्रणाम.
हरदेस राधिका भाव माताजी स्वागत करता तेगेले क्वेश्चन आन्सर जायन चेडूवा म्हणके राखून बसल्यांकी म्हण दिसत म्हाका बारी उत्सुक जावन आसाची इथं म्हळ्यार तुमगेले क्लास इतला एक आसा पुरो अटेंटिव्ह जावन आयकत आसाची सो हांव तांकां स्वागत करता हरदेस राधिका भाव माताजी तुमचं स्वागत हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जयंती माताजी, हरे कृष्णा, नलिनी रुक्मिणी माताजी, ऑल ग्लोरीज टू यू। माताजी ना पुढेकाच्या श्लोका रेसिटेशन आहे त्यांनी दिताची दॅट मीन्स शी सो मच प्रिपेर्ड आणि श्लोकाच वे कसं कसं सांगता आता इम्पॉर्टन्स दिताची अँड विथ द डायग्रामेटिक प्रेझेंटेशन सो त्यांनी कितले एफर्ट्स आणि तांगे मन घालेले आसा सो दॅट इज हाऊ इट इज। ऑल ग्लोरीज टू यू माताजी, ग्रेट. You always mesmerize me with every lectures. Thank you so much. Hare Krishna. Okay. So, actually, Jayanti Mataji summary dive था, but if summary पूरा answer साइलरी अनिके सुलभ जाता. As if exam attempt समरी पेशी माताजी का ग्लोरीफाय तुम्ही कोर का ते तुमका पहिला हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. Okay. So last time I'll be very quick. लास्ट टाइम मस्त जनाक 10 मार्क मिळालेले विद्या माताजी, दिव्या माताजी, हेमा माताजी, राजेश्वरी माताजी, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि राजेश्वरी राव माताजी, पूनम माताजी, वारिजा माताजी, माया माताजी, गीता माताजी, शैला माताजी, स्फूर्ती भारती माताजी 9 मिळालेले. ऑल ग्लोरीज. आणि जयंती माताजी, रश्मी माताजी, पूजा माताजी 8 आणि वैष्णवी माताजी 7. That means almost all have scored 10 out of 10 marks. Jai Ho. All glories. And answers very, I think I can discuss or if suppose ma clarify kara tumka answers are yet munaslari. So I'll not waste time in disclosing answers. Tumka answers se kalatal ki then Google form bharta tumi. You let me know later. Okay. So at he session ant Mataji na प्रमुख जावनु द मुवमेंट सांगिल्ले असते रतिबिदी सांगिल्ले आसा आमकां सूर्य आले चंद्र आले आणि शिशुमारा देव बरी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ शिशुमारा. सो तुम प्रश्न अशी करता आसाची की सूर्याल जे फंक्शनिंग आसा जे महिमा आसा माताजीन कसं मिळेल स्टार्टिंग आरी कसं कसं फंक्शनिंग कसं कसं प्राधान्य आसा सूर्यदेवाले मस्त सांगितले असतं मग तुम्ही 1-2 वरी सांगल्यारी एडना सनलाइट हीट सीजन्स दक्षिणायन उत्तरायण पुरा सूर्याल मोमेंट निमित्त जावचे तशी मस्त सगळं. हरे कृष्ण माताजी. ऑस्पिशियस आणि इनऑस्पिशियस सांगलेता आणि ताजी मोमेंट अवेअर असं म्हणून. वंडरफुल. थँक्यू माताजी. करेक्ट. आणि अग्निहोत्र त्यावेळेस सांगेल कोण ताका अष्टांग योग हठ योग हे करताची त्यांनी सूर्यदेवाक हे करताच आणि अगेन सूर्यदेव ऑल्सो इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ लॉर्ड नारायण रूपारी प्रार्थना करताची. ओके. नेक्स्ट चंद्रमाल विषय सांगेलस मून. सो तांगे वेगवेगळं नाव सांगेलस वय की नाही खंच खंच नाव तुम कुडगास असं. मनोमया. वंडरफुल गीता माताजी. आणि अन्नमय अमृतमय सर्वमय. हरी बोल. अच्छा मनोमय म्हणा कसा नरतू मनस्सिन अभिमानी देव. जय हो. आणि सर्वमय म्हणारी खुशी हॅपीनेस देता हॅपीनेस and mostly satisfaction. 100. Thank you माताजी. आणि अन्नमय म्हणारी फूड करता वंडरफुल. थँक्यू. आता माताजी आमका नक्षत्र ग्रह आणि राशी विषय सांगले वय की नाही म्हळ्यार आमगेले जेस बीन तू कितले प्राधान्य आसा कारण जन्म येता जीव तायले राशी नक्षत्र ऑलरेडीची जातक बरोवन आसताची. सो आता तेजे इम्पॉर्टन्स कळता की पुढे हे उत्तर भाद्रा आश्लेषा आणि हे पुरा आसिली पुनर्वसू मिथुन हे पुरा इतले पुरा आसिली नावाचे आन तेंतू दुखून बिलोंग करताचे मला आज्जो पुरा. सो केदने आयकुचे आसिले
बट म्हाका इतलें गोत नाशिल्लें आज लेक्चरा कळ्ळें की इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द when we are born, it is related to the constellation, the nakshatra thai dukun yeta. So it is very difficult to, and it's unconceivable, but that's truth. That is what I've got convinced. कि ह्या राशी नक्षत्र जे जन्म येताची आम्ही जातक जाता, it is according to what is very far away from our earth, but we are directly related from there. So it is important. आम्ही खंच टाइमार ह्या जाताची कसं ने आमगेल राशी नक्षत्र. So we must know at least कि त्यामुळे आम्ही केदार देवाला इतरा प्रार्थना करताच भटमाम निमगिताची तुमगेल गोत्र कसने राशी नक्षत्र कसने. So let's find out what our राशी नक्षत्र is. अच्छा, सप्तऋषी असेल माताजीन सांगेल प्रेयर्स कसं नसता सगळे लोक Well wish, सर्व जन सुखिनो भवंतु. व्हेरी गुड. सगळ्यांक चांग जवं सप्तऋषी हे असतात. आणि सप्तऋषी कोण कोण असेल? अत्री, वशिष्ठ, मरीची, क्रतु, अंगिरस. क्रतु, अंगिरस, राईट. अंगिरस. थँक्यू. व्हेरी गुड. आणि लास्ट आम्ही त्या शिशु महाराज सांगेल माताजीन ते खंच फॉर्म ऑफ एनिमल अंदुकून असेल एक्वाटिक एनिमल? डॉल्फिन. अच्छा, डॉल्फिन आमची गेल्या कोणा गोतस की कसं म्हणता म्हणून माकाही गोत ना. कसा गीता माताजी? ನೀರು ನಾಯವೇ तिमिंगलू आहे. तिमिंगल. तो हे एक नीर कसं की माताजीन म्हणेल गीता माताजीन. सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो. तुम्ही थिंक करा, निमगे या की डॉल्फिन हा आमची गेल्यान मूळ रूपार कसं म्हणतालीची म्हणून. आणि त्याची टेल अर्खंच असं लोक की ध्रुवलोक. बोल. आणि ध्रुवलोकाची इम्पॉर्टन्स आमक भारी कळतं. अराउंड हिम एव्हरीथिंग रिव्हॉल्व्स म्हणून आमक कळलेलंच. अराउंड द पोल स्टार ध्रुवलोक पूरा. सो कितली ताजी प्राधान्यता म्हणून आमक कळतं. वंडरफुल. जायत हा हांगार अभेता. आणि बुध शुक्र शनी हाचे पुरा क्वेश्चन्स निमगिलेलंच गुगल फॉर्मार असं की खंयचे जे प्लॅनेट्स असतात त्या कसं कसं इम्पॉर्टन्स दिसता ऑस्पिशियसनेस आणि खंयचे इनऑस्पिशियस प्लॅनेट हे पुरा गुगल फॉर्मार असं. सो प्लीज ट्राय करायची जल तितली जण ते गुगल फॉर्म भराची हांव तुम्ही पेटयता. सो दॅट त्या लेकार पुणे मी भागवतम एक पटी पळयताची. आणि माताजीन दिलेलं असं इतली चंदकोण आमकां पुरा विनस मर्क्युरी मार्स शनी बुध शुक्र आणि जुपिटर जावन आसले बृहस्पती हे पुरा नक्षत्र आमकां हाजी सांगेल आसा. ते आम्ही भागवतम एक पटी वाजिला आणि केच आमगे मनान तू बेसून वतले. सो प्लीज फिल दॅट फॉर्म अँड नेक्स्ट टाइम मंडे 5 घंटे भितर तुम्ही पेटयाची. सांगितल्यान कसं चूक जालेलं सक्षम करायची. थँक्यू सो मच फॉर द टाइम अँड एनर्जी, स्पेशली फॉर नलिनी रुक्मिणी माताजी फॉर टेकिंग आउट टाइम आणि इतलं पुरा त्यांनी कष्ट काढायला का आणि आम्ही मना घालच्या ह्या विषय.